हॅलो एव्हरीवन, हॅलो गोंयकारून कशे आहात तुम्ही? तर आयचे रेसिपी आहात सांबार. साऊथचे फेवरेट जेवण सांबार. ताका कितें कितें सामग्री जाय ते सामग्री हांगासर आसा. एन्जॉय द शो. हळदी पिठो, उडद डाळ, चण्याचे डाळ, काळी मिरी, सुकी कोथमीर, मिरसांग्यो, सुकी मिरसांग, जिरे, मीठ, करी लिव्स, हिंग, मेथी सीड आणि हे सगळे आम्ही रोस्ट करून घेऊया. उरद सगळे वस्तू घालात आणि एका रोस्ट करून घेवपा. हलके रोस्ट करपाचे, चढ तेका शिजोवपाचे न्हू. साधारण कलर जो आमकां बरो फ्लेवर वास येवपा जाय. एका रोस्ट करून आम्ही हेजे मसालो तयार करून घेऊया. सुकी मिरसांग घालया, करी लिव्स, बरे भाजून घेवपाचे. एका चढ भाजपाचे न्हू, लाईट मातशे हलकेचे मिरसांगाचे कलर येयले उपरांत आमकां तेका काडपाचे आणि थंड करपाचे. थंड जाले उपरांत तेका वांटून घेवपाचे. आता मातशें हिंग घातला, आता बंद केला म्हणजे फ्रायंग पॅन बंद केला, हिंग घातला आणि हळद घातला आणि तेका भाजून घेतला. चढ चालू दवरून भाजले ते लासतले आणि मजा येवपाना. आता आमी हे वाटून घेवया, ड्राय वाटून घेवप, पावडर करप हेजो. हे पळयात, सांबार मसालो पावडर रेडी हा. आता आमी डाळ शिजोवन घेवया. डाळ शिजोवपाक आमकां मीठ, हळदी पिठो, उदक घालून डाळ शिजोवन घेवपाची आणि बरें शिजोवपाचे. मीठ, हळद आणि पाणी. आता आमी आमटाण भिजोवन घेवया. 10 मिनटं तरी भिजोवपा जाय. आणि हे वेजिटेबल चडशे सांबार करपाक हे वेजिटेबल वयता. तुमकां आनी एडिशनल कितें घालपाचें तर तुमचेर, पण एक्चुअल सांबारान हे सगळे वेजिटेबल वयतात. सावथान जर पळोवपाक गेल्यार तेच तेंच्यांनी कितें कितें घालतात तेच वेजिटेबल हांवें हेतून घातला. कारण म्हाका तेच ओरिजिनल फ्लेवर म्हणटा पळय ते जाय. बटाटे आणि बाकीचे जे तुमकां वेजिटेबल जाय ते भाशेन ते वेजिटेबल पळोवन घेयात. आणि हे तडक्याक कितें कितें आमकां जाय ते तेल, मस्टर्ड सीड, हिंग, करी लिव्स आणि लसण. डाळ आमी शिजोवन घेतला. हे आमचे डाळ आता रेडी आसा. कितले शिजला ते पळोवन घेयात. सारखे बरे खतखतीत शिजला. आणि कायल गरम जाले उपरांत मस्टर्ड सीड घालपाचे, राय घालपाचे. आता घालया हिंग, आता घालया गार्लिक, लसण, करी लिव्स घालया. कलर चेंज जावपा लागला गार्लिकाचो. आता घालया वेजिटेबल. आता बटाटे घातले हांवें, गाजर. एक एक वेजिटेबल घालून दाखयता तुमकां कळपा लागून कितें कितें वेजिटेबल हांवें यूज केला. टिंडे, रावंड मेलन म्हणटा एका इंग्लिशीन. खुबशे नांव आहा त्या वेजिटेबलाक. कानो, बॉम्बे ऑनियन यूज करात. जे ऑथेंटिक जे रेसिपी आहे त्यात यूज करता हांव. ड्रमस्टिक, वांगे, बरे भाजून घेऊया. एका टोमाट घालया.
कोथमीर घालया. हे पळयात 10 मिनटां जाले. आता एक व्हेजिटेबल आमचे तयार आहा दिसता म्हाका. चेक करून पळयात. आता घालया सांबार मसाला. सांबार मसाला घालून ताका बरें भाजयात ह्या. आता सांबार मसाला घालपाचो आणि ताका बरो भाजून घेवपाचो. हे भाजतात तुमकां बरो वास येतलो, घर भरून वास येतलो. वास येयल्यार समजपाचें हा आमचें सांबार एकदम अप्रतिम जालेलें आहा. आता टेंबरीन घालल्या मागीर आनी दाळ घालया. आमटान घातलें हांवें पयलीं आनी मागीर दाळ घातला. इल्लो उदक घालया. चड उदक घालनाकात, मिडियम अशें दवरपाचें उदक. सांबार म्हणटाचें मातशें दाट दाट आसपा जाय. हे पळय आमच्या सांबार कितले सुंदर आनी हेल्थी ऑप्शन सांबार तयार आसा. पोवपाक एकदम टेस्टी, खावपाक एकदम रुचीक. सगळ्यांक आवडटा हे सावथाचें जेवण. आमकां सगळ्यांक आवडटा. सकाळी सकाळी आमी खूब एन्जॉय करता तेका. ट्राय करून पळया घरा कडेन. ओके, मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. आनी कितें तरी करया. देव बरें करूं.